Welcome to Garden of Glory. We are not isolated believers. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 20, Paul says, "You are part of a body, different roles, one purpose. You belong." कोरिंथकारांक पयलें पत्र 12 वळी 12 ते 20. पवित्र स्नान घेतलोली मनशां एकेच कुडीचे वेगवेगळे सांदे. खरेंच जशी मनशाची कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात तसो क्रिस्त. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं जावं जुदेव जावं ग्रीक जावं गुलाम जावं स्वतंत्र मनशां एक कूड जावचे खातीर आमकां एकाच आत्म्या उद्देशी पवित्र स्नान दिलां आनी हो एकूच आत्मो आमा सोमेस्तांच्या काळजांनी भरूं. देवान आमकां दादोशी केल्यांत, कारण कूड म्हळ्यार एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका आयकूंक येतोलें कशें? आनी सगळीच कूड फकत कान जालो जाल्यार कसो म्हूण तिच्यान वास परमळ घेवंक जातलो? त्या पासत आपले खुशे प्रमाणे देवान कुडी वेगवेगळे सांदे घाल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड आनीक कशी आसूं येत? खरें म्हळ्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. Just as the body is one with many parts, so is the body of Christ. The eye cannot say to the hand, "I don't need you." Each part matters, each one placed by God. Let us pray. Lord, help us walk in unity, not division. Let us honor every gift, every member. Remind us we are one body in one spirit. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.